गोंयच्या राजकारणाची नवी इनिंग सुरू जाल्या। नव्या 8व्या विधानसभा सत्रात 39 आमदारांनी राज्य घटनेतली तत्वां पाळपाचो सोपूत घेतलो। कांय नवे पक्ष तशेंच नवे आमदार हे खेपे विधानसभेत पळोवपाक मेळटले। हरशी विधानसभा संकुलांत येतना आमदारांनी जेतान येवपाची परंपरा पळोवपाक मेळटली, पूण कांय जाणांनी दुचाकी वयल्यान येत नवो पायंडो घातलो। सावड्डेचो आमदार गणेश गांवकाराक हंगामी सभापती म्हूण वेंचला। काल ताका राज्यपाला हस्तुकी आमदार पदाचो सोपूत दिलो। आयज विधानसभेत हंगामी सभापती ह्या नात्यान उरिल्ल्या 39 आमदारांक ताणें सोपूत दिलो। मांद्रेचो आमदार जीत आरोलकारान पयली सोपूत घेतलो, जाल्यार निमणो सोपूत काणकोणचो आमदार रमेश तवडकारान घेतलो। भोवसंख्य आमदार भाजपाचे आसात, मागीर नंबर लागता तो काँग्रेसीचो। हे फावट विरोधक म्हूण फाटले फावटीचे तुळेन बरी कामगिरी करपाचें थारायलां। 3 अपक्ष आसात, 2 आम आदमी पक्षाचे आनी गोंयच्या राजकारणाच्या इतिहासांत सगळ्यांत तरणाटो 28 वर्सां पिरायेचो आरजीचो आमदार विरेश बोरकर ह्या फावट विधानसभेत पावला। लोक कितें करता, लोक सगळे पळयता आनी तुमी सगळे भोंवताय बी मतदारसंघात। एकूच विशय कितें लोकांनी परत दिल्ली ऑपॉर्च्युनिटी आसा ती काम करपाचें मतदारसंघा लागून। आनी एक्चुअली कशें आसा ते प्रोटेम स्पीकर बी अशें आसना। तो सब्जेक्ट कितें आसता की गव्हर्नर ऑन हीज बिहाफ कोणाक अपॉयंट करता म्हणजे ऑथरायज पर्सन असो सगळ्या बाकीच्या वरती। खूब बरें दिसता गोंय राज्याच्या विधानसभेत हांव तिसरे फावटी पावता। समेस्त साखळेकारांचो पयलीं खूब खूब आभार व्यक्त करता की म्हाका तिसरे फावटी निवडून हाडून गोंय विधानसभेत तांच्यांनी धाडलो। साखळेचे आनी गोंयभरांतले विविध प्रश्न सोडोवपा खातीर संद म्हाका दिली। आज हांव दुसरें म्हाका खूब बरें दिसता की कॅम्पेन हांव लीड करतालो आनी त्या भारतीय जनता पार्टीक 20 सीट हे लोकांनी दिले। हाजोच अर्थ म्हाका निश्चितच दिसता माननीय मोदीजींचे विजन आत्मनिर्भर भारत जे आमी स्वयंपूर्ण गोंयांत कन्वर्ट करपाचो प्रयत्न केलो हांव म्हणटलो। हो प्रयत्न खऱ्या अर्थात भारतीय जनता पार्टीच्या रुपांत सरकाराच्या रुपांत आमी अंत्योदय तत्वाचेर भारतीय जनता पार्टीचे ध्येय धोरणां पावोवपाक शकले, म्हणून म्हाका मनाक खूब आनंद जाता। आनी म्हाका दिसता निश्चितच भारतीय जनता पार्टीचे तिसऱ्या टर्मांतलें हें सरकार स्वयंपूर्ण गोंय 2.0 ह्या पद्दतीत फुडें वयतलें आनी गोंय खऱ्या अर्थात स्वयंपूर्ण जातलें। I think it is first time in the history of Goa that without government being sworn in, MLAs are being sworn in first. How have you seen on this type of process? I do not know what is the provision. Actually, we have to see what that is allowed. Because It is allowed like that. Constitutional provision is that assembly has to be summoned, and if the swearing in is not done of the minister, then MLAs cannot remain without taking vote. But today is the last day before which I think probably assembly has to commence. मांद्रेचो नवनिर्वाचित उमेदवार अजून आमदार जावन आमदारकेची निवडणूक जिखून आयला तो बाबतीत घालून करूयात बरोबर एंट्री भितर घेता। खूब आशा आशिल्ली, मनात खूब विशय आशिल्ले, पूण ते सक्सेसफूल जाल्लो त्या बद्दल लोकशाही टिकपाक जाय, लोकशाही मुखार वचपाक जाय आनी लोकशाही एकत्रीत काम करप हें म्हत्वाचें। आनी त्या खातीरूच आजच्या सगळे नवनिर्वाचित जे आमदार म्हणून निवडून आयले एकूच सांगणें आसा की बरें काम करा, बरें मुखार चला, ह्या पक्षांतल्यान त्या पक्षांत वचूं नाका, उडयो मारनाका। Very happy that I'm here. People have reposed faith in me. My constituency, Kamoli, Raya, Rashol, including Kurdori, and Housing Board have reposed faith in me. So I'm very happy and I'm very grateful to them. I'm sending a message across. I represent my people. I'm grateful for them. I will do justice to them. And I have extended, let me tell you, this is the same assembly they have elected me and sent me to for the fourth time. They have, this is the same assembly I fought. I have taken up issues of the people without any expectations. Kai expectation nastana and the church assembly now Izala elected. I'm very happy and I'm grateful to them. I have lended support to fulfill the aspirations to the majority single largest party in the region. आमदार विधानसभेत येता तेन्ना पॉश कारी घेवन येतना दिश्टी पडटात, पूण हे खेपे बदल दिसलो।
2 आमदारांनी ही प्रथा मोडली. कुट्टाळीचो अपक्ष आमदार आंतोन वाज स्वता स्कूटर चलयत विधानसभेत पावलो. जाल्यार आरजीचो सांत आंद्रेचो आमदार विरेश बोरकाराक आरजी सुप्रिमो मनोज परब आपले बुलेटी वयल्यान विधानसभेत घेवन आयलो. पळयात. गोंयचो भार आसा, पार्टीचो भार आसा, जावं आमच्या सानांद्रे मतदारसंघाचो भार आसा आनी हो बरे भशेन फुडें व्हरपाक जाय आनी जें काम आसतलें तें तशेंच उरतलें आमचें जें पयलू आमी करताले तशेंच फुडेंय काम तशेंच उरतलें. गोवा 365 खातीर परवरच्यान इर्शाद शेख.